बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. स्त्रोत 150 वर्स 1 अशी आमकां मेळटा. देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची तुस्त करात. आयज ह्या शांत वातावरणांत आमचो हो मोलादीक वेळ आमच्या जेजू सांगाताक मागण्यान सारून ताची तुस्त करून आनी ताच्या उतराक कान दिवन आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक कृपा आनी आशिर्वाद मागूंक आमी एकामेकाची भाव भयण कशीं एकठांय जाल्या. सगल्यांक शांतीन आनी कृपेन भरलेलो हो दीस आवडेता आनी माई मोगाचो येवकार दिता. मार्कुचें शुभ वर्तमान 22 वोल 22. कोती बरीच जावन तो करचल्लो कित्याक ताचे लागीं खूब ग्रेस्तकाय आसली. स्त्रोत 95 वोल 6 आनी 7 आमकां अशें मेळटा. भितर सोरात मान बागोवया, साश्ट्रांगी पडुया, आमच्या रोसणारा देवाक पांय पडुया कित्याक तो आमचो देव आनी आमी ताणें चोरवाक व्हेल्लीं पोरसां ताणें पोसलोल्यो शेळयो. जेजू तूं जावन आसाय आमचो मोग, आमच्या जिविताची अमृत, आमच्या आत्म्याचो तारूक आनी आमच्या सोर्वणेचो कुंवर, आमचो आसरो. मोगाल जेजू तुज्या हातान आसा आमचो जीव प्राण. आमच्या जिवाक तुजे बगर शांती आनी बरवंसो ना. मोगाच्या न्हू जेजूंक सगलें तरेच्या लोकांक आपलो सांगात दिलो आनी देवाचो खरो अनुभव आमकां दिवंक वावुरलो. हे वेळार तोच जेजू आमच्या मुखार हाजीर आसा. ताचो आमी अनुभव घेवया आनी गुप्तीन उंड्याच्या रुपान आसलेल्या जेजू खऱ्या भावार्थान आमी आमची मान बागोवन खालतिकायेन नमस्कार करुया. गीत गावुया तुज्या हातान R38. तुझ्या स्वता जीव प्राण म्हजो तूच म्हजो आसरो. जिणेंत म्हजे तुजे विणे
ना शांती ना बोरवासो तुझ्या हातात जीव प्राण म्हजो तूच म्हजो आसरो जिणेंत म्हजी तुझे विणे ना शांती ना परवासो जेसू तू मोगु जीवो अमृत जिविताचो तारक तू आत्म्याचो गुण सोडवणेचो जेसू तू मोग जीवो अमृत जिविताचो तारक तू आत्म्याचो गुण सोडवणेचो पातकी रोशनी तू चलयताय तूच म्हजो राजा कुरपाक लूट उपन वाटाय दिवीक जिवितान भरताय पातकी रोशनी तू चलयताय तूच म्हजो राजा कुरपाक लूट उपन वाटाय दिवीक जिवितान भरताय जेसू तू मोग जीवो अमृत जिविताचो तारक तू आत्म्याचो गुण सोडवणेचो जेसू तू मोग जीवो अमृत जिविताचो तारक तू आत्म्याचो गुण सोडवणेचो म्हणटच जिवीत बदलून तुमी देवा सोशी परतून येयात हे पोरी तुमच्या पातकांचें बगसणें तुमकां मेळटलें मोगालची तुजी कडली जायतीं देणी आमी घेतल्या पूण जायते पावटी ती देणी वळखून घेवंक तुका दिनवासूंक आनी तुज्या वावराक ताचो उपयोग करूंक आमी फाटीं उरल्या आमकां बोगस मोगालची आमचे लागीं आसा ती ग्रेस्तकाय आमी फकत आमचीच म्हूण सजमल्या तुवें आमकां जायतें दिलां पूण उदक्या हातांनी आमी दुसऱ्यांक दिवंक ना आमकां बोगस मोगालची जायते फावटी आमी फकत
आमचें आनी आमच्या कुटुंबाच्या फुडाराचें चिंतून जाता तितली ग्रेसकाय पुंजायल्या आनी गरीब गरजेवंतांच्या आदाराक पावूंक ना. आमकां बोगस हे वेळार आमी गीत गावया. आयत्री देवा सोल्लो हांव पयस गेलां. देवासुलो हांव पयस गेला आतां तोरी लागीं सरता जायतीं वर्सां पातकान भोंवला आतां तोरी परतून येता जायतीं वर्सां पातकान भोंवला आतां तोरी वळखून घेता भाव भयणाची पातो केला आतां तोरी माफी मागता ल्हान व्हड पातो हांवें केला बोगस म्हणा आतां मागता पातो म्हजे भितर रिगला पातकाक दुख्ख आतां दवरता भायच्या घरांत परतून येता आनीक सोडून तें वेचना आयसूस तुजी काकलूत चागता आनी पातो हांव करचोना. माथेवाचें शुभ वर्तमान 28 सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी ओज्याच्या भाराखाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. तोरसली परिस्थितीन आसतना पासून चिसून आमच्या सांगाताक रावून आमी जेजूशी धांवून येवन जिन्सा बासांनी जेजूचो मोग अणभवला. थोडोसो वेळ ओगीच रावून सगल्या बरेपणाचो आमी उगडास करुया.
सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माई मोग मितमेर नासलेलो. गीत गावया दुलोब जिसू मोगाल उदार D8. Dulu Yesu moga luda kitlo mowa alisamco amci soshi disrat rauta amka saban culuita taci bogo erkonasa supun priti kurtolo aplo saga amka dita Vato devik mogacu aplo sangat amka dita vanto devi mogacho kaklutaci kedi voti gursaneco duryato Vicit atmya चिटून दोरता आपल्या स्रोता ननोयता बापाक दिता तांका ओपून कुरपेन नेसना नेटोयता आपले स्रोक मास तांका खावून ताची लागी एक जाता आपले स्रोक मास तांका खावून ताची लागी एक जाता मोगालिष्टा Jesus somia sasnatamu kurtolya manta saiba tuso upkar tuka kurta namaskar satu wamco Sasna sasna jini satu kabaru nirmiyami buguk duka rup rup bagi sorgaru nirmiyami buguk tuka rup rup bagi sorgaru आयच्या वाचपान आमी ग्रेस्त मनशाची खबर आयकता. जेजू ताका ताची ग्रेस्तकाय सांडून आपलो पाटलाव करूंक आपयता. पूण तें तो मानून घेवंक तेन्ना सर्गीच्या राज्यान ग्रेस्त मनशाक भितर सरोंक आगवड पूण देवा लागीं सगलें घडटा म्हूण जेजू शिसांक आस्वासन दिता.
देवाची उतोर आयकूंक सगलीं उबी रावया. मार्कूचें शिव वर्तमान 22 वळी 17 ते 27. तो वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस धांवून आयलो. ताच्या मुखार दिमी मोडून ताणें जेजू कडेन विचारलें, बऱ्या गुरुजी, सासणीक जिवीत म्हजें दायज करूंक घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका म्हळें, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून कोणूच बरो न्हय. तूं आज्ञा जाणय, जिवीशी मारूं नये, प्रोद्वार करूं नये, चोरूं नये, लोटीक गोवाय दिवं नये, पेल्याक फसोवं नये, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. त्या मनशान ताका असो जबाब दिलो, गुरुजी, म्हज्या भुरगेपणांतल्यान हें सगलें हांव पाळून आयलां. तेन्ना चिंतान ताचेर नदर घालून जेजूक ताची अपुरबाय दिसली आनी ताणें म्हळें, एक तुका उणें, वच, तुजे कडेन आसा तितलेंय वीक आनी गरिबांक दी, आनी तुका स्वर्गार थेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. पूण हीं उतरां आयकून ताच्या तोंडार काळोख पडलो आनी खोंती बरीच जावन तो कडसरलो, कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली. जेजून आपणा भोंवतणी नदर मारून आपल्या शिसांक म्हळें, गिरेस्ताय आसलेल्यांक देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक कितलें कठीण. हीं उतरां आयकून शीस तोटाकलें. पूण जेजून नव्यान उलोवन म्हळें, म्हज्या भुरग्यांनो, देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक कितलें म्हूण कठीण. एका गिरेस्त मनशाक देवाच्या राज्यांत भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिड्ड्यांतल्यान वचूंक अदीक सोंपें. ते अदीक तोटाकले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, तशें जाल्यार कोणाक म्हूण थारण मेळत? जेजून तांचेर दोळे लावन तांकां सांगलें, मनशा कडेन तें घडना, पूण देवा कडेन तशें न्हय, कित्याक देवा लागीं सगलें घडटा. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार.
आयचें आयकल्लें वाचप मनान घेवन आमी ह्या दोन मुद्द्यांचेर आमी नियाळ करुया. ग्रेस्त मनीस आनी सासणाचें जिवीत. हो मनीस जो जेजूक मेळूंक आयलो ताचें आयचें वाचप वर्णन करता. तेन्ना जेजून ताची नदर मारली आनी ताका ताची अपुरबाय दिसली. हो मनीस जेजूच्या दोळ्यान गेलो. जेजू मनशाचें रूप पळयनासलो पूण मनशाचें जिवीत. हो मनीस जेजू लागीं विचारूंक आयलो, बरे गुरुजी, सासणाचें जिवीत सोडून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? पूण जेन्ना जेजून ताका हो जबाब दिलो, एकूच तुका उणें, वच तुजे कडेन आसा तितलेंय वीख आनी दुडू गरिबांक दी आनी तुका स्वर्गार थेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. तेन्ना आयचें वाचप ताचे विशीं आनीक आमकां सांगता. पूण तो हीं उतरां आयकून कोतवलो आनी दुख्याबरीत जावन कडसरलो, कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली. ये आनी म्हजो पाटलाव कर हें जेजूचें आपोणें ताका कित्याक नाकारलें काय? तो खरी देवाची भोक्ती सोजमूंक नासलो, पूण कायदे पाळपांत देवाची भोक्ती आसा म्हूण तो सोजमतालो म्हूण आयचीं वाचपांतलीं हीं उतरां दाखयता. गुरुजी, म्हज्या भुरगेपणांतल्यान हें सगलें हांव पाळून आयलां. ताच्या कालसांतान देवाचो मोग करूंक ताची गिरेस्तकाय ताका व्हडली ओरचूण म्हूण जेजू पळयता. सासणाचें जिवीत सोडूंक फकत तो भुरगेपणांतल्यान पाळून आयिल्ले ते कायदे पाळल्यार पुरो न्हय. ताणें आपलें सगलें दायज देवाक भेटोवंक जाय. गिरेस्तकाय आनी देवाचें राज. जेजू म्हणटा, गिरेस्तकाय आसलोल्यांक देवाच्या राज्यान भितर सरचे परस एका उटाक सुयेच्या बिड्ड्यांतल्यान भितर सरूंक अदीक सोंपें. हाचो अर्थ सोजमूंक आमी त्या काळा वेळार जेरुसलेमाच्या शाराचो थोडो इतिहास जाणा जावंक गरजेचो. जेरुसलेम सरभोंवतणी व्हडलें दुरीग आसलें आनी भितर सरूंक व्हडलो धारवोटो तसो ल्हान धारवोटो आसलो. रातचो तो ल्हान धारवोटो उदको आसतालो, जातूंतल्यान एकल्याच मनशाच्यान येवंक वचोंक जातालें.
ते ओशीर धारवंट्याक सुयेचें बिड्डें म्हणटाले. ह्या धारवंट्यांतल्यान फकत एक पावटी एकूच मनीस भितर सरूंक जातालो. एक ऊंट तातूंतल्यान भितर सरूंक खूब कठीण. तें ऊंट भितर सरतालें जाल्यार ताचेर मोठ्या प्रमाणान मांडलेल्यो दोंद्याच्यो वस्तू पयल्यो काडूंक जाय आसल्यो. ताची सजमणी म्हळ्यार जें कठीण कशें दिसता तें पासून घडटा. पूण ग्रेस्त आसल्यार देवाच्या राज्यान भितर सरूंक केन्नाच जावचें ना. ग्रेस्तकाय मनशाक आपलो गुलाम करून दवरता आनी ताची सत्या काडून घेता. ग्रेस्तकाय मनशाक स्वार्थी करता. दुसऱ्या लागीं आसलोले ताचे इश्टागतीचे संबंद तोडून उडयता. आनी ग्रेस्तकाय मनशांक दुसऱ्या सवयी आपूण उनीत करता ती पळोवंक ताका कुड्डो करता. तर मोगाच्यानो देवाचो आदार आमकां मागुया. भावार्थान भरलेलो मनीस सदांच देवाचेर पातयेवन जियेता. तर होच आमचो विस्वास देवाचेर दवरून आमची कांय मागणी आमी जेजूक उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी आनी यादनिकांनी देवाचेर पातयेवन आपलें जिवीत आनी आपोवणें जिवूंक कसल्याय संकश्टा मदें देवाचेर विस्वास साणिनात जावं तांकां देवाचो आदार मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी जानवायेन पोरचीची सेवा करून तांकां देवाचो आदार मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या क्रिस्ती भावार्थ्यांनी देवाचो खाशेलो अनुभव घेवंक आनी शिव वर्तमान परगटूंक आनी स्वताची गवाय दिवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या सोपून गेल्ल्या भावा भयणांक सासणाचें सूख फावो कर आनी ताचे दुखेस्त जाल्ले फामिलीक बापाची बुजवण आमी मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. हे वेळार जेजून शिकयल्ले मागणे देवाक उबारुया. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राय सामका येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता
तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.